प्रियोळ वाठारांत आतां मेरेन डेंग्यूच्यो दुबावीत 35 केशी सापडल्यात। 12 केशी रिपोर्टाचेर कन्फर्म। तांचे लोक खंय आपली कुळा घरां नितळ दवरूंक तयार नात, सांगल्यार खंय हाचेर ताचेर घालतात। आतां मडकय हेल्थ सेंटराचो स्टाफ थंच्या पंचांक घेवन घराघरांनी वचून लोकांक समजायता। जानेवारीच्यान आतां पर्यंत 35 सस्पेक्ट कितें जाले, 12 कन्फर्म मेळ्ळे आमकां। पूण आमचे पळय जानेवारीच्यान आमी तांकां वॉर्न करीत आशिल्ले हे क्लिननेस हे जावंक जाय म्हणून, कळ्ळें। पूण आजून तेंचे लोकांचे कंप्लायन्स मेळना। आतां लोकांचे पयलीं मेळना, आमकां आमचे स्टाफ सांगपाक लागले की लोकांचे कंप्लायन्स ना आनी लोक कुळागरां साफ कर म्हळ्यार कशेच तयार ना, आनी की ते एक तर क्लिननेस करपाक तयार ना। आनी आमी आतां NSS वॉलंटियर्स सुद्दां घातले की घरा भोंवनी तांकां इन्फॉर्मेशन करचें म्हणून। पूण अजून लोकांचे कंप्लायन्स ना। थंय पळयत जाल्यार गाळी, मुट्ट्याच्यो गाळी, शेणाच्यो गाळी भरलेल्यो आसा, त्यो खाली कर म्हळ्यार करपाक तयार ना ते। चड डेंग्यूचे कितें जाल्यार त्यो गाळवाडा आनी तेजो शेजारचो आसा तो माजिलवाडा, आनी माजिलवाडा शेजारचो कोण्या एरिया। आमदार मायकल जाती धर्माचो भेदभाव नासतना लोकांक खातीर वावुरता। इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकीच्या कामांनी ताचो हात धरपी कोण ना म्हूण आमदार मंत्र्यांनी वाडदिसा मायकलाची तोखणाय केली। सभापती, आरोग्य मंत्री, पर्यटन मंत्री आनी बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष खासदार विनय तेंडुलकरा बरोबर काँग्रेसीचो आमदार फ्रांसिस सिल्वेरा मायकलाक परबी दिवंक पावलो। Almighty God for giving me such a beautiful husband like Michael Gove. डेव्हलपमेंट आमच्या गोंयांत चलता म्हूण दिसता, पूण कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरेंच बरें सुदारप जाल्लें आसा। आमदार तुमकां बरो मेळ्ळो आसा, खरेंच गरिबां खातीर बरें काम करता, हातूंत दुबाव ना। जो स्टॅच्यू बांदपाक राग धरचे न्हय, जो डॉक्टर जॅक सिक्वेरा हो स्टॅच्यू तुवें चॅलेंज केलेलो आसा, गोंयकारां खातीर तूं असेंब्ली कॉम्प्लेक्सांत घालतलो म्हूण, आनी गोंयकार तुका रावतात तेन्ना तूं घालपाक सोदता। तो काम करतना जात खंयची पळयना, धर्म पळयना, अशें म्हणचे वाटेन सगळे लोक आसा। ह्या समाजाचेर हांव ताका देवा कडेन मागता की देवान ताका बरें आरोग्य दिवचें। What Kalagut is today is something totally transformed. It's only because of Michael's commitment to the cause and development of this whole area, which was never done for so many years. की मायकल हो धनाडेचो सारको नेता, गोंयचो नेता म्हणटा जाता, असेंब्लीचो पॉवरफुल उलोवपी मनीस, जो हर एक इश्यूचेर आवाज करपी आनी काम करून घेवपी अशी एक ताकद आसलेलो मनीस तुमी आमकां विधानसभेत दिल्लो आसा। तुमचो पयलो आभारी आसा। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।